बायले भुरग्यांक बोमाय दवरून हांव एकटोच गोंया आयलो कसल्या एका कामाक लागून 8 दीस हांव गोंया रावलोलो बोमाय भरपूर पावस पडटा गोंया न्यूजाचेर पळयतालो पूण पावस थांबना तो पळोवन हांव मातसो चिंतूंक पडलोलो बायल भुरग्याचो उगडास करून काळीज म्हजें दोडोडटालें बायल भुरग्याचो उगडास करून काळीजाचें दोडोडटालें बोमाय वचोंक भायर सरलोलो पूण वाटेर उदक भरलेलें बायल भुरगीं कितें कोत्तात गाय चिंतनांनी मन घुस्पलेलें बायल भुरगीं कितें कोत्तात गाय चिंतनांनी मन घुस्पलेलें म्हज्या घरा लागीं पावल्या घर म्हजें ओद्दें बुडलेलें तूं म्हजी घरा पावोंक ना तें इस्कोलाक गेलेलें म्हजें घर कानीचें मोडें घरान उदकान उफेतालें तूं म्हजी खंयसर पावली गाय देवान कितें निर्मिलेलें पूत म्हजो 3 दीस पासून खंय इस्कोलान भितर तो उरलो पुताचो 3 दीस पासून खंय इस्कोलान भितर तो उरलो पोटाचे बुकेन वळवळो इस्कोलान ताणें जीव सोडलो दुमे वत म्हणून आशाना म्हजेर काळो दाग पडलो दुमे वत म्हणून आशाना ताजेर काळो दाग पडलो रावोंक खंयसरूय आसरो ना घर आसलें तें गेलें उडोवन बायल भुरगीं परत मेवचीं ना मेल्यान तीं उदकान बुडोवन दीस रात तांचो उगडास करून दोळे म्हजे सुजल्यात रोडोन दुनिया हांव खंयसर चुकलो गाय ही वसली गोंडी गोडो संवसारान ह्या जियोंक नाका जियोवपाची आसती थोडी संवसारान ह्या जियोंक नाका जियोवपाची आसती थोडी ओजारांनी लोक पळय मेलो येवन तांचेर ती वायट गोडी
भुताचे बॅग घेऊन भोवता उगडासाक बायलेची साडी भुताचे बॅग घेऊन भोवता उगडासाक बायलेची साडी